भायर सरपा ओके व्यू मिस करता आमी माउंटेन ऑच माउंटेन ओके तो माउंटेन मिस करता आमी आनी हो एक फायनल प्रिपरेशन जाते मामा दादा सगळे कोते का सुटकेस चेक करपा जाय न्हू जालें पॅक कितें उरलां तेंय बी सादारण थोडे वखदान लायक 20 minutes भायर सरतली लिया न्हेसोता ताका लागून की आनी इच आमी झाडां मिस करता आमी तुका जे जाताली इचे जाय झाडां आमगेली आनी आमगेले तुळसी प्लांट ओके सो हांव मिस करतली हांव भायलो व्यू दाखय तुमकां चोया ओके वन लास्ट टायम चोया फ्रेंड्स ऑच माउंटन सारको मिस करता व्हरलें सदां हांव उठ्ठालें न्हू आनी चोयतालें ऑच माउंटन सो फ्रेंड्स सदां हांव उठ्ठालें ओके उठोन म्हणजे लायक व्हडली गॅलरी आहा न्हू सो तें उठोन म्हणटरी हो माउंटन दिश्टी पडटा म्हाका तूं व्हडलो सारको सो तें एक मिस करता हांव सारकें मिस करता हांव सारको माउंटन आनी आमी कितू प्लेसीस विजीट केल्याय न्हू हिंगा जायत प्लेसीस विजीट केल्या आमी सो तेंय बी मिस करता हांव ओके आनी नेक्स्ट विडियोज आमगेले गोंय येतोले सो चोया या की आतां भायर सरतली खबर ना लिया न्हेसतालें आतां न्हेसोल आसतलें ओके सो मामा मेळटो तुमकां बाय Hi friends, so I'm going to mama and my अलिया के ड्रेस दाखव कितें घालतें अलिया फिट चेक विस वाव मुका दाखय ओ माय गॉड शो योर शूज ओ माय गॉड विस गुड वयत मरे तूं गोवा न्हू लेट्स गो चल या मरे हाय फ्रेंड्स सो इचोय आमी जालीं रेडी सगलीं आणि आमगे चितू हय तो चितू घेवन वयत खंय तें गोवा तेका मेकअप केला लिपस्टीक बी लायल्या तेका मम्मी दिखाय आमी चोय जालीं ओके सगल्यो सुटकेस बी जाल्यो पॅक जाल्यो लॉक मारलें सगलें जालें आनी हांवें कांय व्लॉग काडना बिकॉज हांव टॅबलेट घेयली आनी न्हिदोलें मातशें वगत रेस्ट घेयली बिकॉज सारकें जायना आहलो मोकोडे बेश्टें बारीकशें जेवण केलें आनी वखद घेवन मातशें न्हिदलोलें बट हेंचे बरी न्हिदो मेळना हेंचें भुरग्यां बरी ओके सो आमी जालीं रेडी आतां थोडे एक 5-10 मिनटान भायर सरतलीं मुगे तोड न्हू सारको इची जाता सो चो दाखयता तुमकां हेंचो फ्रेंड्स आमगेल्यो सुटकेस्यो 1 2 3 4 सुटकेस जाले आनी ही ती धाकटी आहा ती अनायरा गेली जालें अलिया ओमान मिस करपा ना रे ओमान पोतून येवपा नाय आमी गोवा रावताय ना आं ना कितना आम गोवा रावपाची आम बॅक ओमान येयनाय आं ओमान माय रोडशी कितें गोवा हय गोवा वयताय मागीर पोतून येवपा नाय आमी ओके ओके गुड गोवा ओय रे गोवा वयताय रे आमी बट आम मागीर पोतून येवपा नाय म्हूण सांगत तुका हांव धाडा बरें ओमान येवपा नाय ओके ना ओके न्हू ओके आं ओके ओके सो चल जालो दीस येयलो वचपाचो हिंगसोन आनी आय एम सॅड आय डोंट वॉन्ट टू गो आय वॉन्ट टू गो ओके 2 हॉर्सींक बरें काडलीं बरें दिसोलें आनी फायनली आतां आमी आमगेले गोंय वयताय आनी आय एम सो हॅपी ओके अच्छा अनायरा यो हिंगे बेगीन अनायरा को विचारया अनायरा हॅपी हा ओ सॅड आहा ते हाय यो बोस रे हाय कितें हाय सो सांग अनायरा तू हॅपी हा ओ सॅड हा खबर ना खबर ना हांव सॅडी हा आनी हॅपी हा सॅडी हा गोंय वचपा हॅपी हा बट हिंग सोडपा सॅड हा सॅड हा हय सांगलो हांवें भायर वचून न्हू ओके सो चल
या मरे जालो टाइम बाय सर या आनी दाडाक विचारया दाडा हॅपी हाव सॅड आहा तो सो चोय दाडा सांगतलो दाडा हॅपी हाव सॅड आहा रे दाडा हॅपी हा नाही रा चोयचे हांसोता कित कोता चोय मामा हॅपी आम्हाक सोडीत नको दाडा बर हॅपी हा रे नशू बेस्ट को ता ड्रामा वयल्या वेळ पता नको इल्यावेर चल चल हॅपी ना गो तेज मोगल जायना गो जिरो हो तियात्र रंगाले गुडाडाकू कितें रे चले 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 ए आमगे कार्गो वचपाच्यो च्यो बॉक्सां हाय दी रोप आनी हेर सगळे सामान कार्गो हय सगळे कार्गो वयतले तर फ्रेमूय वयता अलिया वेट अलिया वचपा सारकें फुलो ना आसली गोंया थोड्या मुगे घालू अलिया काम डिसाइड हेल्प सुटकेसी वर जायते होय 4 आहे चले 5 सुटकेस आहे 5 आहे आमगेल्यो हा हो एक धाकटी हा न्हू 5 आहे अलिया लेट्स गो तू चितू हातीन धोता रे त्या सुटकेसी घालपान असले चितू तेगेलो हय चल चल उमगे आई सगळी रोजार कराय चले माय मदर मेरी डाडा घेवन येतलो न्हू रे गोवा डाडा येता दोना चल म्हाका हात दिये हांव तुका हात दिले बाय कर हांव जा बाय कराय फ्लॅटा बाय कराय हांयको आनी येवपा नाय आमी हिंगा हय हिंगा हिंगा रुमा बी बाय कराय दिस सायड चले हां ते फोटोज मागीर धाडा धाडटा मरे सगळे चल तुगे चितू घे बाबा चल सो फ्रेंड्स इंचोय आमी बाय सताय बाय बाय फ्लॅट सो फ्रेंड्स इंचोय बाय सताय मिस कोतोले फ्लॅटाक मिस कोतोले ओमान मिस कोतोले मुगे गोवा चलया आतां कित करया सगळे मेळा न्हू लायफाक यू हॅव टू यू नो करूं पडे त्रास काडूं पडे चलया सो फ्रेंड्स हांवें तुमकां मुगे आवटफीट दाखोवना सो हांचो सिंपल ओके सो चलया आतां सारकी सो जालें लेट्स गो सो फ्रेंड्स इंचोय बाय सोली आनी आमगेली लास्ट ड्रायव्ह नको आनायरा आमगे लास्ट ड्रायव्ह ओमान वयता आतां एअरपोर्ट नरे आलिया चल भायल्यान दाखय तुमकां मेळटाय डायरेक्ट तुमकां एअरपोर्टार बाय फ्रेंड्स आम वयताय मो ओमान देखो सैड आहा नरे आनायरा लुलू कोई सेम लुलू लाइट पेटोवन आनी ओबान सैड आहा रोडा ओबान येतोले आमी बेगीन केदोन येतली ती खबर ना नरे आसली पावस इतू दीस पडो ना आनी या आम बायस सोताय बायस आता 1-2 सेकंड जावन आनी पावस कितू दीस पावस आसना सो दिस इज अ सायन कित म्हणू डोंट गो म्हणू ओमान मिस कोतो आमकां As we say goodbye to Oman, we are leaving behind a place that has become so much more than just a country we lived in for the past 2 years. It has become a beautiful chapter of our lives,
filled with unforgettable memories, wonderful experiences, and so many people who touched our hearts. These 2 years in Oman have given us moments that we will carry with us wherever life takes us. From discovering the breathtaking beauty of Oman, driving through its stunning landscapes, visiting beautiful places, enjoying peaceful sunsets, and exploring the rich history and culture of this incredible country. Every experience has added a special memory to our journey. We have enjoyed the delicious and unique Omani food, experienced the warmth of Omani traditions and culture, and learned so much about the history and heritage of this beautiful land. But more than the places, food and experiences, what we will remember most are the people. To all the wonderful Omani people and everyone we met along the way, thank you for your kindness, warmth, generosity, and beautiful smiles. You made our time here even more special and made a foreign place feel a little more like home. We are truly grateful for every friendship, every conversation, every helping hand, every invitation, every laugh, and every beautiful moment we shared. Oman gave us memories we never expected to make. Friendships we will always treasure, and experiences that changed us in the most beautiful ways. Living is not easy because saying goodbye to a place that has given you so many happy memories always comes with a little sadness. But we choose to live with grateful hearts, carrying all the beautiful moments with us. As we close this chapter and begin a new journey, we will always look back at our 2 years in Oman with love, gratitude, and smile. This may be a goodbye for now, but Oman will always hold a very special place in our hearts. We may be leaving your beautiful land, but a part of our hearts will always remain here until we meet again, Oman. We live with full hearts and grateful souls, and we will always be proud to say that we were blessed to call Oman our home for these 2 beautiful years. So friends, आम्ही इथं पावली एअरपोर्ट आणि ही लगेज पार्किंग असो एअरपोर्टार वचपा बरें वेरी डिफिकल्ट आतां. सो हांव मेळटा तुमकां डायरेक्ट मागीर. ओके. सो हांव आतां हांय चंय लिफ्टा आनी आलू बेबी आमगे चंय सुटकेसीचे बसोल रे. पांय दुखोले दुखोल ना. हांव टायर्ड जालें. चड सुटकेस आहाय आमगेल्यो चड न्हू रे अशी लोड. सो फ्रेंड्स इथं आता आमी पावले एअरपोर्ट. थंय मामा आहा सुटकेस घेवन चलया आमी. सो फ्रेंड्स इथं आता आमी वयताय भितर सरताय एअरपोर्टा भितर. इथं फ्रेंड्स आमी पावली एअरपोर्ट भितर. थंय दादो आनी येयली. थंय मामा सुटकेस घेवन वयताय आमी आतां. केस आतां आमी वयताय. हे आमगे हेडफोन्स घायले कित्याक आमगे आयपॅड हाडा तेका लागून न्हिदला हांव कारान. सो मातशें ओके हांव तें न्हीद पडना म्हाका की हांव. चंय कांसार जाली. वॉक करपा इतुलें आनी आतां आमी रावले चंय चॅक इन करपा आमगेल्यो बॅग्स. टायर्ड जालें. चड लोड आहा आमगेलो चंय 2 वर्सांचो तरी पोंद कार्गोचे येतले. चंय अलिया you are excited to go dance mad say तेगे वयत थिंगा डान्स. अलिया look here. अरे तो उडयलो चितू उडयलो काळ. चंय तेका डान्स मेळ्ळें जाल्यार ते कोणाचोय ना. आतां लोक चंयत म्हणलो जेले काड चितू काड तो चितू काड चितू रोटलो काड.
इंग बसय ताका चल इंग बसय बेबी शी साठी चल इंग बसय रे ताका चल फ्रेंड्स चली आनी मॉच बी काळे आनी ट्रॉलीचे उबे रावन आहा चल तेगे मस्तीपणा ते पांया मोच मुट्टे दोन आनगो आली वयत मुट्टू गोवा हरे ओमान सोटा गो तूं कित गो तूं शी ओमान रोटो आतां ओमान रोवपा नाका ते सारकें गोवा फेवरेट तेगेलें ते गोवा लायक जाता न्ही रे चड हॅपी तें गोवा वचपाक A few moments later. फ्रेंड्स चंय जाली आमगेली बॅग्स चॅक इन केली आनी आतां वयताय इमिग्रेशन व्हडलो टास्क हिंगा ही लायन आसना वय हिंगा हो दोरो एक रोयता इमिग्रेशन लायन नासल्या पुरो सो चलया सायबा तुका लायन नासल्या पुरो बॅग सारकें जड आहा हाली आगे जेवण आखो फ्लास्क उदो चलया सो हेंचंय जालें आमगेलें इमिग्रेशन ओके आनी आतां वयता हेचंय सेक्युरिटी चॅक करपाक चलया बरें जालें कांय लायन नायच सो आयज तितू लूट कांय ना बरें जालें ना जाल्यार न्हू ही जोडे बॅग घेवन रावपा सारकें चड ट्रबल आमगे अनायरा शॉर्टकट वताय ह्यो लायन आहाय त्यो लायन वसोंकू पडटा आमकां सो चलया होय तें चोय पावलें चोय शॉर्टकट मान आनी ताका लोक चोयता अनायराक वता तें पावन राव तें आमकां चोय चल तुवें वच रे दीदी बरें चल थिंगा राव Later. सो फ्रेंड्स जालें आमगेलें सेक्युरिटी बी जाली चॅक सगळें जालें आनी आतां आमी कितें हाताय पोटां कितें घाताय आनी म्हाका सारकी शिजलो कॉफी जाय गरम सारकी ताळ्या सा दुखोता त्रूत तें दाखयता अनायरा हय अनायरांचंय आनी हाली आपणें चितू घेवन भोंवता हालिया चितू को इंचारी तो हॅपी हा जाल्या गोवा वचपा चितू को इंचारी आज चितू से तू ओमान रावपा जाय गोवा वचों जाय इंचार कित सांगता दाखय चोया चितू कित सांग चोया हाय हालिया म्हाका गोवा वचपा जाय अरे उडू येयलो ते गोवा वचपा जाय खंय ये हालिया हॅपी न्हू रे ते गोवा वचों जाय मू हेच आमगे बाकान ही व्हड सुटकेस घेवन येयला आनी दाडा उबारू लायता आपणा हात दुखताय ही कोण हाड म्हणलो तुका हे बेश्टीची चलया कितें हाय हाजी म्हाका गरम कॉफी जाय चलाय चलया Comment, Share. subscribe, the GOANVIBES family.